सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनलाचे कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेल्या सिरीज आणतोले अनेक एक नव एपिसोडाक तुमकां पुरा जनाक स्वागत. स्पेशल जाग्यार आयल्याचे मी खंय आयल्याची कसले म्हणून हांव भितर इंट्रोड्यूस करून दिता. हे याची अनुपमा योगा भितर हांव तुका राखून बसल्या तवळदो आत्ते येतली म्हण राखून बसल्या. आयली न्हू बारीक कशी जाली. आतां आमी थंय वचून बसया या वचा. हांव तुमकां आतां सांगलें हांव एक स्पेशल घरकडे एक आयल्या आधी तुमकां घेवन आयल्या म्हण सांगू न्हू. ती स्पेशल व्यक्ती कोण नाही, शालिनी राव म्हण सांगू न्हू. आमगेले सगळे फॅमिलीच्यान आमी मोगान आप्याका म्हण सांगचे ना. आप्याका वय वय पूरा जनांनी आप्याका म्हण सांगचे. हांनी मूलतः मायेल गांव मंगळूराची जाल्यार मूलतः मामू म्हळ्यार दिवंगत श्री लक्ष्मणराव हांगेले धर्मपत्नी आनी कॉर्पोरेशन बँका भितर मॅनेजर जावन आशिल्लीची मंगळूरांतू आशिल्लीची. मूलतः सागरचे मामू. ती आप्याका म्हाका कशी लायक म्हळ्यार आप्याकाल मलगड सून मिगेल मंताल दुव म्हळ्यार मिगेले काशा मंताले दुव आप्याकाल मलगड सून. वय सांगच्याक रिलेशन बारी दूर दिसता जाल्यार आप्याक आमकां मस्त क्लोज. आतां तुमी पळयलें म्हाका स्वागत केलेलो नमुनो पळयलें. सकाळ दुखून म्हाका राखून बसल्या काय हांव आत्तेता म्हणून. आप्याकाल एक स्मायलिंग फेस आसा आनी आयले कुडले निमगुचे च्या करचे गो म्हण सांगून तें एक कसं म्हणटा एक परमनंट तें एक हांगा आयल्यार एक खुशी जावची आमकां आमगेले आक्काल माय म्हूण आमकां केन्नाय दिशिल्ल ना. आमगेलीच मावशी एक नमने पाच्चीशी तशी एक नमने बांधव आमगेले. आतां आप्याक आमकां कसं की स्पेशल पुरा कोण दिता खंय आनी आप्याकाल व्यक्तित्व सांगची म्हळ्यार बहुमुख प्रतिभे म्हण येता तिगेले तें बहुमुख प्रतिभे कसं तें एक टॅलंट आसा पळय तें आमकां आप्याकान आमकां ते एक आमकां भितर वचून दाखोवन दिवका जायता दिता वय दाखयता येता कसो जावं का तें निमगे हें सांगता हांव दाखयता. आतां म्हाका एक सांगात तुमी कितले वर्स जाले रांदप करूं सुरू करून सादारण? हांव काय 13-14 वर्सांचो सुरू केला. आतां कितले प्राय तुमकां? आतां 86 ಬರ್ತಿ जाल्या 87 आतां. आयकल ना 87 13 की 14 वर्सां रांदप करूं सुरू केला काय. आतां 86 की वर्स जाले आप्याकाक. आतां तेची चुरुकुतनारी 25-36 कशी करताची पळयाची तशी तेची चुरुकुतनार आप्याक रांदप करता. रांदप मात नाही आनी कसं असं म्हण हांव दाखयतात. आतां आजी आमकां कसं स्पेशल करून दिता आप्याका? कारात्या पुड्डी सगळे कारात्या पुड्डी सगळे. हे तुमी शिकिली की कोणाला शिकिली? आमगेले सागर गांवचे तुमगेल मांगेल घरकडचे. मिगेल अम्मा ते शिकरनाची विंगड चिकी विंगड ना म्हणायचे. ओके आज आम्ही सागरचे स्पेशल कसं की विंगड टाईप पुड्डी सगळे के कारात्याचे आम्ही ते कशी कोणीय करनाची वय तुमगेल त्या सायडाचे त्या सायडाचे केन्ना की दुखून म्हाका सांगता हांव एक स्पेशल पुड्डी सगळं कसं स्पेशल केलं रे आप्याकान करचे एक रांदपाचे एक टेस्ट विंगड तें एक मग्ग्याचे एक हुळी म्हूण करता सुपर टेस्ट. तेवे सागरचेंची तेवें तशीची ब्राह्मणच्या पण आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार आप्याका करान ते मग्ग्याचे हुळी करच्या पळया कितली की वर्स कितली की जाणां कोर्ण वाडलेले आहात. आनी एक स्पेशल कसं म्हळ्यार एक सांगना नती जायना आमी एक 8 जण गेस्ट येयली म्हणलें खंय आप्याकाल घरकडे. एकल्याक मोव शीत जावका, एकल्या निबर शीत जावका, एकल्याक मिडल शीत जावका, एकल्या सुरबूस रंदे जावका, एकल्या तिखा रंदे जावका अशें पुरो आसता एकल्याक गेले. आमी कशी एक सादारण पुरा जाणां जावचे नमने करचे. आप्याकान तशें न्ही मोव जाल्यार मोव जावका जाल्यार मोव शीत, निबर जावका जाल्यार सुरय निबर वांगण ते निबर शीत, तीख रंदे जाय जाल्यार तीख अशी करून दिवचे. हांवय कितले की पण ते खेळ्ळां हांगा तसं एक नमने व्यक्तित्व हे. आतां आमी वासरे वच्चा आनी आप्याकाल कई चळक पळया जायतो बा वचा म्हाका बारीक कशी दाखोवची म्हळ्यार चकडांक करून. आम्ही आप्याका मेळचे खातीर तांगेल मलगड पुत्ताल घरकडे आयल्यांची. हांनी श्री रवींद्र राव म्हूण सांगून रवी मेडिकल्साचे ओनर आनी हांगेल बायल श्रीमती रेणुका राव आनी हांगेल दोग जण चेडूं रोशनी राव आनी चांदनी राव. आतां आमी काराते सपोर करून चंद करून चिंदून घेवया. शिंदून मीठ लावन दवरका की वय मीठ लावन दवरका न्हू. आतां हांव काराते आमकां घाल न्हू मीठ लावन दवरता एक 10 मिनट दवर न्हू मागीर नेक्स्ट पळया. वय नेक्स्ट पळोवचें. न्हू दवरलें आतां आनी एक 10 मिनट न्हू
मागीर करपाचें. ते दांकून दवरया ना. दामकून सांगता. 10 मिनिट कारात मीठ लागो तितले भितर आप्याकाल रूमा वचून तिगेल टॅलेंटा खजान एक ओपन करूया आमी. मागीर आतां हे फ्रॉक्स पुराय हांवें जेवली अंगडी गेल्यार चंद चंद अवंगल्या कुडके पळयल्यार थंय ते घेवन घरकाडे हाडून पळोवन खंयचे नवने गवन शिवयत म्हूण पळोवन आयडी करून डिजायन घालता डिजायन घालता नमुना पॅटर्न गवन शिवयता. ते करचें म्हळ्यार म्हाका बारीक खुशी. चिले चेडवा फ्रॉक करचें म्हाका कितलो इंट्रस्ट म्हाका. फ्रॉक्स पळोवचा चंद न्हय तशें हांव ते चंद करून शिवून घेता. चल्या चेडवाले शिवयला जाल्यार उणें तेवे मस्त शिवयला हांवें. तेवे दिलां सगळ्यांक. ते सावन पुरा नमुन्यार चंद चंद शिवयला. तुम्ही तो ऑर्डर दिल्यार कस्टमर्सान ऑर्डर दिल्यार शिवून दिताची ना. हय दिता म्हळ्यार तांकां कसो नमुने जावंक म्हूण मात कळ्ळ कपडे वय वय तांणी येवन सांगता सांगता वय जावंक म्हळ्यार म्हाका जाल्लें तितलें करून दिता हांव जाल्यार तशें. मागीर तुम्ही फ्रॉक मात शिवंच की आनी कसं पुरो शिवयताची. ना नमुनार गुद्दडी शिवयता पॅच वर्काचे. मागीर अवंगल्या कुडके जॉयन करून फ्रॉक पिकॉक मागीर नक्षत्र तसो सगळें सुमार सगळें चड म्हाका इंट्रस्ट गुद्दडीर. मागीर चेडवाल सन्न चॉगे ते पुरो मस्त शिवयता हांव. सन्न चेडवाल चॉगे न्ही पळय ते मस्त शिवयता. चड गुद्दडी इंट्रस्ट म्हाका. मागीर मस्त चॉगे आनी शिवयल्याची सन्न सन्न जाल्ले चेडवां पळय अशी चॉग्यार डिजायन घालून हँड एम्ब्रॉयडरी ना. वय हँड एम्ब्रॉयडरी पुरा अशें डिजायन घालून मस्त असो शिवला पळय. कितले हे ऑर्डर आयला हे करू कितले ताळमी जाव का हे हे जारे करूं मस्त मस्त ताळमी जावका खंडीत बण्णा सोदून ते पुरा कॉम्बिनेशन जावका ते पुरा कोरका जाल्यार बारी ताळमे शक्ती जावका मस्त. कोणाके जायच ना म्हणटा मस्त जाय न्हय तुमी शिवयल म्हण आमकां कांय शिवचें जायना बा डिजायन घालता हें विकून गेलां. ऑर्डर घेता वय आतां चॉगे ऑर्डर आयला घेता हांव. गुद्दडी चॉगे मस्त ऑर्डर येता आसता घेता आसता कोणाक घेवचें जाल्यार गुद्दडी घेवेत कोणी तितली आसा गुद्दडी. हे कसलें हे इलाली देवस्थाना पिठोच्याक टायमाक मग करून घेवन मस्त इलाली करून देवस्थाना चेंडू इलालू चेंडू म्हणटाची सुमार मंजेश्वराक दिला पुरा देवस्थाना दिला. पयर बंट्रोळा दिले मुल्की आनी ಕಾರ್ಕಳ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಮಮ್ಮೈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಪೂರ पुढे दव्यारी कोरका आशिल्ली. आतां दव्या हांगा मेळना ती निमती नवेंची ब्लावज पीस ताजे पुरा कट्ट करून ताजे कॉटन हांगा न्ही सिल्क जाता भितर एक विणगड हांगाले पोरणे बायलां नवे हांगाले हें घालून इतली इलाली करून पयर पुरा दिवन जाली. फक्त 3000 इलाली केले हांवें. 3 म्हणटा 3000 जल्ले चेडवांगेल चॉगे तदनंतर गोद्दडी तदनंतर फ्रॉक्स तदनंतर टायम वर्त काय मागीर देवाले वाजूचे बरोवचे तें पुरा करता. साईबाबा बुका राम नाम बरयता दिसा एक पेज राम नाम बरयता मस्त टायम मेळटा का. मागीर रांदपाय करता थोडे रांदपाय करता घर कडेन सगळा लोक जॉयन जावन गम्मत उरलो न्हू कोर न्हू गम्मत म्हगे जीवन वता आसा. ही एक किरगी पळयाची हाजे वर्का चंदाय पळयाची ही आप्याकान केल्लेले असल कितली की आसा न्ही की दाखोवच्याक आमकां व्हिडिओर टायम पावना सो आमी सॅम्पल्स मात दाखयल्या. आतां घरांत मीठ लावन दवरला समज मीठ लागला आतां पिण काडून दवरतात. हांव सुरे कोथंबीर हें मेथी घालता. मेथी मागीर तेल घालची हय ती मेथी कितली घाला. अर्द चमची मेथी व्हड 1 चमच्यानी कोथंबरी कोथंबीर 1 चमची कोथंबरी तदनंतर ते भाजून येवच्याक व्हड 1 चमचे तेल नारळ तेल घालका वय ताजे पळोवन बरो चंद कोणात कोथंबरी भाजून घेवची. तेदो चिकन तांबडी जावका म्हणसर कोथंबरी भाजून घेवन मागीर लसूण घालची. ती कोथंबीर तांबडी जावका वय चिकन तांबडी जावका मागीर लसूण भाजून वय घेवची. लसूण एक मांडे लसूण घालता ताका लसूण चडटी घालता वय सादारण एक लसणे मांडे दिवाड व्हड वय व्हड ताका सुचो लसणे करून बरो
ಹಂಗ ತಪ್ಪಕನ ಲೋಸುಣ ಸೊಲ್ಲೋನು ರೆಡಿ ಕೊರ್ದವರ್ಲ ಅಕ್ಕ ಸೊಲ್ಲೈಲೆಲೆ ಲೋಷ್ನೆ ಬೈಗಾಲ್ಕಾಕ ಯಾತ ಚೆಂಚು ಕಮಣಸ್ಕೆ ना चेंचू ना ಚೆಂಚು ಚಾನ ಏ ಅತ್ತ ಮಸ್ಲಾಚೆ ನವ ಲೋಸುಣ ಮಗ್ಗಿರುವ ಪಾಸ್ತೆ ಅಲ್ದ ಒಂದು ಬಜ್ಜುಚೆ ನವ ಓಕೆ ಯಾತ ಮಸೋಲ್ ಕೊರ್ಚೆ कोथंबरीनी मेथी भाजीलत अक्का तर साधारण एक वळ्याची सोय जाव का की वय हे छान एक वळे एक सान वळ्याची सोय तका सोयीची येदवती चढ लसूण घालता हां लसूण तिकी तांबडी करून घ्यायची हां ताजी ओटूची तर मिरसांगे घालची हां ती वय घालून ती वय भाजून घ्यायची हां तर मिरसांगे सपूर शिंदे घालची घालची आणि त्यांचं सಣ್ಣ उजाड थंड करून भाजून घ्यायचे हां अर्ध भाजताना त्यांना काढून कारात घालचे अर्ध भाजीताना हे काढचे हें काढचे आणि कारात घालचे कारात घालचे ओके आम्ही कारात तवडीची अप्याकान मीठ लावून पीळणंग रेडी कोर्दवरला ते कारात आमच्या भितर मागीर घालचे हे अर्ध भाजून घेतात ना मग नंतर कारात आहे पुरा भाजना हां हां तशी मला लसूण चढ करत नव्हता हां याचं काय रतावळी कामाची मग दिसतात वय वय असे थोडे कारा लसूण भाजून घ्यायचे हे तांबडे जाऊ का की तिके तांबडी झाले झाले दोन तीन चमचे तेल घालले अप्याकान ऑड चमच्यानं आता कारात घालचे आता तवड पीळणं दवरलेले कारात आहे आमच्या भितर घालचे तेल तापले कुडले ते लाल करून चाळून घ्यायचे हां भाजी सोडचे भाज्यात हां तू भाजू सोडची भाजी सोडचे चिक्की उज्जी सान कोर का की नाही हांव सन्नारी असं सन्नारे सान उज्जारी हे कारात आहे थोडे वेळ सन्न उजाडी मागीर गोड करचे हां पण ते सम भाजून येत ना ते सम भाजल्यारीची ते रुची जेवचे जे जाल्यार मासोल वाटतो आता वय आता हे भाज्यो आम्ही तिथले भितर मासोल करून येऊया बाय मासोल करून घे अर्ध वळ्या सोयी एक वळ्याचे एक वळे एक वळ्या सोयी हां ताका दाट भाजील मिरसांग म्हळ्यार एक हे आमकां दोन्ही नमुने घाल का एक तिखसाण घालता दोन्ही घालचे वय एक करून तिखसाण एक कलर साधारण कालवास वय एक आवाळ्या तिथले एक गोड आवळ इतली चिंचा चिंचांब म्हळ्यार ते कारात आहे ना चिंचांब चड थोड्याची तदनंतर एक मिठाई उंडे इतली वड गोड हां गोड अकवा मसला का घालचे वय मसला कशी गोड घालचे गोड घालचे ते मसालो जाय तेत्तन घालचे हां सुरवे घालचे ना सुरवे आता मी तवडे इतले वाटून काढया वाटून काढचे मागीर ताका कोथंबरी मेथी आणि गोड ओटू घालून मसालो पास गर्र करचो हां हां मसालो नयू की चिके खर येवची म्हळ्यार मस्त नाही खर धक्के जायत ओके ओके वाटूया तवडे मीठ घाला तसं मसला मीठ दे घालता मसला तर कीट मीठ घालते हां मसला मसला मागीर मीठ घालू ना तेंची मीठ आता हांव कोथंबरी मेथी हाका घालता सुरवे कमी सोय मिरसांग चिंचा घाल वाटले वय मीठ मीठ आणि आता वोड लिंबी हाचितले गोड घालचे गोड घालून ओटू ಚೆಕ್ಕಪ್ಪಂತ ಗುಂಡಾಚೆ ಚೆಕ್ಕಪ್ಪಂತ कारा त्यांग बातस नव्हता का वय चंद भाजू खाते भाजी लायक जालवे तिक लायक जाते कुड्डी सगळे म्हणा तशी हां हां सम ब्राऊन कुरकुरी जाव का नवा वय कुरकुरी जाऊ मस्त वेळ घेतं म्हणता हे भाजून येतात हां पण आता भाजली नव्ह इतले ज्याला पूर्व आहे इथं बदला पूर्व आहे वय आता करलो समजायची हां इथला या डाळ मुक्काल वास भाजा वय चिक्की कलर आहे चेंज झाले म्हणतं ना तावड भाजून दवरलेली लसूण आणि हात घालचे तर आता लसूण तर मिरसांग हात घालते वय आणि मीठ आणि घालू ना पास हां हां म्हणजे मस्त मीठ घाला मसला घाला कारा त्या घाला होय तसं आणि मीठ घालून हां दोन्ही काही मीठ घालून घाला हां आता पण या लसूण घालची हां लसूण घालून 2 मिनिट समान चालका हां ಅತ್ತೆ ವಾಸರೇಂತು ಇಟ್ಲ ಘಮ ಘಮ ಪೂರ್ಬೋಳೆತ್ ಮಾಡಾರಿ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಕಾನಾತ್ ಕೆಲ್ಲನೆ ಕರತೆ ಪುಡ್ಡಿ ಸಗಳ आता काय म्हणते वय कोथंबर मेथीची मासोल केलेलं पुरणपोळ्याचं असं ताजवैर शाणी लसूण तर्ण मिरसांग ते कारात पुराई
मेळणी म्हणून तेल्ला बत्तस बत्तस तोंडा भितर म्हाका शेण उद्दा येतस हें करा ते लायक बदले अर्ध बतना ताका लसूण घालेली वय भाजिली लसूण घालेली वय फस्ट तिथे भाजून घेतली आपला आणि एक आता लायक ब्राउनिश कलर लायक गोल्डन रेड कलर आयल्यात आता मसाला घालतो तर ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಲೆ ಗಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಚಾಲ್ಕ ಸುಮಾರು ಚಾಲ್ತಾನ ಅಕ್ಕಿದೆ ಉದ್ದಾಕೆ ಗಲ್ಕ आता पळय मसाल्याची कन्सिस्टन्सी पळय हांगा मस्त पातळ म्हूण कर न्ही आपल्याक ना म्हळ्यार हाजी नांवाची कुड्डी सांगले ते देखून आतां ती थोडेच हांगा तांणी मिक्सी धुवन घालतस ती थोडेच उदकाक ते उदक आनी आटोच्या न्हय तांचे भितर ते शिजून येता एकल्याक न्हय कलर सुपर जाला आपल्याक ಚಂದ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ वय आणि ಸುಕೇಂದತ್ತೆ ಕುದ್ದಿ ಸಗಳಿ ते मन चालतं रप्ಪ ತೊಳೆದು समान आटवून चिरचिराक म्हणटा पण आमी न्हय चिरचिराक मला इथं ಗೊತ್ತದ ಖಾರ ते ಸಿದ್ದು ಕನ್ನು वय करात तंतु ಬಜ್ಜು मेळणी मेळणी का ऐकरे पुता सांगता तुका कथा लोकय सर्व वेता दूर करची सूर्यवंशुरायो जलद शरतो अजराया पुतो यशवंतो तक्का तग्गै बायलो कौसल्य कैकय आणि सुमित्राबाई रूपवंती उडगास येईल तितलं म्हणल्यार पुरो तुमी कितलो उडगास येता तितले नातला काय व्हड ना नका तितले म्हणटा पुरो पुरो जालें, वय. पुरो जाल्यार पुरो ओके ते सुके करून घेऊ का हे पळय हे एजारी तुमी इतली करचेस पळयाची त्याची व्हड कळवा तांचे भितरी कोणय कसले म्हणू आनी ना आमगेले विक्षकांक तुमगेले हे एक्टिविटीज पळोवन इतली खुशी जातल म्हळ्यार कित्या म्हळ्यार तुमकां सान 16 वर्स न्हय 86 वर्स आमकां हांगा आमगेले हे देश सान प्रायरी आमकां ती एक दोनी वयरी तिनी काम करूं जायना आमकां हांगा दुखी थंय दुखी वामटे येता अशी पुरो जाता तुमी हे करचे एक्टिविटीज कोणाचे नाही करू साध्य सशना ते देवान तुमकां आनीक शक्ती आरोग्य पुरे दिवका मेन आरोग्य देऊ का देवा आमकां आनीक हांगा येऊ न्हू आप्या कालात च्या पिवका प्लस असले विशेष विशेष रुची पुरो आमकां आनीक खातर रबुका म्हाका आनीक पण मग्या उळी करून दिवका जाय तर बा कोरया यो तू केदर म्हण पळोवन जलव्या पका वय जालें आता सुटसुडी जाता नीव का मंत्र नीव तर करात पुडी सगळे सुटसुडी जाता आता रेडी जाला तुवें जेवण करून कशें जालां म्हण खावन पळोवन म्हाका सांग येता म्हाका आतां तोंडा उद्दा येतस तूं आत्ता जेवणा बेसताळो आत्ता वाडतो काम जायत उन शीत केला उन दाळ आसा उन करात पुड्डी सगळे आसा आनी बिनचा उपकर आसा चंद करून ते घेवन चंद करून लायक करून जेवा ताजी रुची पुरो कशें जाला म्हण सांग जायत आतां ते दाळी थंय केन्नाय खावचेच हांवें मिगेले घर कडेन दाळी थंय कोण दवरनायले हांव बिनसा उपकरण तर ताजे फुडें नाका म्हाका ते पुड्डी सगळे मिगेले दोळ पुरो ते पुड्डी सगळ्यार आसा म्हाका इतले पुड्डी सगळे आनी थोडे शीत वाडल्यार पुरो आतां तूं लायक करून हुन शीत आनी कारा ते पुड्डी सगळी घेवन चंद करून जेव कशें म्हणून पळय आतां हांव टेस्ट पळोवन सांगता कशें जाला म्हूण सांगून ಒಳ್ಳೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ದಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು पळय ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತೆ ಮಾಡುವ नाका पुरो हांव एक चूर खावन पळयता ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕಸಲ್ಲ सांग पुड्डी सगळे ते पळय शिकता तूं अशें कोर न्हू पटपटी शिकताक हें पुड्डी सगळे घालका हुन सुरयशीत लायक करून जेव का कोण ಕಸಲ್ಲ ಗೋ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪಕ वय वय ಮಧ್ಯಮಗೆಲ್ಲ ಜೀವಮಾನ ಇತ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕರತೆ ಪುಡ್ಡಿ ಸगळे हांव खायनी देव ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ एक सार्थक जालें म्हण जालें न्हय ते तुका इतले बाद दिव नम तुमकां ते हे प्रायरी हांगेन तुमचे करून ते सगळे करून खेळलेल्याक सार्थक आनी ते करत्या पुड्डी सगळ्याचे रुची ಬಗ್ಗೆ सांगची म्हळ्यार हे पळय क्रंची भाजून लायक भाजून येयले करत्याक एक चूर तांय कोडसाणना हे करत्या पुड्डी सगळे म्हण कोणय म्हणाची तितली रुची ते कोथंबरी मेथी भाजिलेली ताका ती तरणी मिरसांग आनी लसूण ते अर्द बावयलेलो तो परंबळून ते गोड ते मीठ मिरसांग कसं सांगचें म्हळ्यार म्हाका सांगचे वर्ड्स ना बदल सांगचे गेल्यार तितलें लायक जाला तुमी पूर जाणां न्हय हें करून पळोवका आप्या काल एक सिग्नेचर डिश हे
कितली वर्ष दुखून आमी हें एक तिगेल करान करो का Time येयनी. टाइम येयनी आशिल्ले आज हे एक लायक सूख ते एक टाइम आयला तुमगेले एक भाग्य हे एक कशें करचें म्हणून एक रेसिपी तुमकां मेळची म्हाकाय कळल्या वरी जाल्यार तुम पुरा जन कोण पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूं विसरूनकाची असले सिंपल डिशेस आमगेले मालगड्यांक रान तांकां सोदून तांगेले सिग्नेचर डिशेस करून ताजी रेसिपी हांव तुमगेले द्रा प्रस्तूत करता रायला आनीक एक करता आसता तुम पुरा जनांनी म्हगेले चॅनल सब्सक्राइब करका आनी तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुरा जनांकय सांगा सगळ्यांक धन्यवाद थँक्स